वीज पुरवण सुरळीत करपा खातीर ड्युटी करतना आपलो जीव धोक्यात घालपी वीज कामगारांच्या सुरक्षेचो प्रस्न परत एक फावट मुखार आयला। फाटल्या 4 वर्सांत गोंय वीज खात्यात आनी संबंधित कंत्राटी संस्थांनी ड्युटीर वेळार जायते अपघात घडल्यात, तातूंत जायत्या कर्मचाऱ्यांचो जीव लेगीत गेला। गोंयांतल्या दर्यादेगेर तात्पुरती उबारपी शेकाविशीं राष्ट्रीय हरीत लावादान म्हळ्यार एनजीटीन महत्वपूर्ण निर्णय दिला। CRZ3 वाठारांतल्या शेकां खातीर GI पायप आनी मायल्ड स्टीलाच्या फ्रेमीचो वापर करपाक मेळचो ना अशें एनजीटीन स्पश्ट केलां। आसगांव वाठारांतल्यान एक सामकी धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। खासा शाळेत शिकपी फकत 4 ते 5 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर अत्याचार केल्ल्याचे दुबाव लोकांनी उक्तायला। घाटेश्वर नगरांतल्या DMC कॉलेजी लागसार खाशेल्या शाळे फाटल्यान आशिल्ल्या वाठारांत ही घडणूक घडल्या। आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंगान भाजपा सरकारान कलम 39A वापरून शेतकार आनी थळाव्या लोकांची जमीन बळकावपाचो यत्न सुरू केल्ल्याचो गंभीर आरोप केला। 3.5 कोटी चौखण मीटर जमीन NDA खाला हाडून सरकाराक खंयच्याय वेळार संपादन कर घेवपाची परवानगी दितात असो सणसणीत आरोपूय केला। MPL ADS निधीचो वापर करपा संबंधी गोवा प्रदेश काँग्रेसीन भाजपा राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेचेर सणसणीत आरोप केल्यात। उत्तर प्रदेशांतल्या शाहजहांपुरात LED हायमास्ट लायटी लावपा खातीर सुमार 50 लाखांचो वापर केला। गोंयच्या लोकांचो विश्वासघात जाला असो आरोप काँग्रेसीच्या मिडिया आनी संचारण खात्याचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकारान केला। एंटी नार्कोटिक्स पंगडान पणजे सर्कलाकडेन धाड घालून सुमार 15 लाखांचो गांजो जप्त केलो। ह्या प्रकरणात 31 वर्साच्या भागीरथ सिंग आनी 27 वर्साच्या प्रशांत सिंग ह्या दुबावित आरोपींक अटक केल्या। राजस्थानातल्या माउंट अबू हांगच्या ज्ञान सरोवर संकुलात जाल्ले शांतीपूर्ण समाजा खातीर राजकारणातले अध्यात्म अशा नावान जाल्ले राष्ट्रीय परिशदेचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण केलें। नागपुरातल्या IDMS विजिलंट डेफ टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतल्यान AK-47 रायफला खातीर स्वदेशी वज्रा 7.62 मिलीमीटर एंटी ड्रोन बुलेट तयार केला। ही बुलेट खास ड्रोन आनी UAV विमाना खातीर तयार केला। हाचे खातीर AK-47 रायफलात कसलोच बदल करपाची गरज ना असो दावो संबंधित कंपनीन केला। धारबांदोडा प्राथमिक भलायकी केंद्रातल्या कॅन्सराची तपासणी मोहिमेक उमेदीन प्रतिसाद मेळ्ळो। मोहिमेच्या पहिल्याच दिसा 163 नागरिकांची तपासणी जाली। या तपासणेक बायलांक स्तनाक गाठी आनी कांय जाणांच्या तोंडाच्या कॅन्सराच्या सुरवातीची लक्षणां दिसून आयली। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत 11 ते 17 जुलै मेरेन मध्यम गतीचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला।
या दिसांनी गोंयच्या चडशा वाठारांनी ढगाळ हवामानाची शक्यताय आसा, तशेंच कांय जाग्यांचेर घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। हे फाटभुंयेर सगळ्या नागरिकांनी गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन केलां। कारापुरात प्रस्तावित मेगा प्रकल्प आड जावपी निशेधाक सुमार 100 दीस पुराय जाल्यात। आपलो संघर्ष चड खर करपा खातीर कारापूरच्या थळाव्या आंदोलकांनी दिल्लींतल्या जंतर मंतराचेर आंदोलन करपाचो निर्णय घेतला। म्हापसा वाठारांतलें एक स्टेशनरी दुकान चोरांनी फोडलें। दुकानाचें कुलूप फोडून भितर आशिल्ली 65,000ची रोख रक्कम चोरांनी फारायली। धनयान सकाळी फुडें दुकान उक्तें केलें, उपरांत चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो। हेर खंयचेच वस्तूंक हात लायनासतना चोरांनी फकत पयशांचेर हात साफ केलो। मडगावच्या एसजीपीडीए मार्केटांतल्या सोपो निविदा प्रक्रियेवेल्यान वाद जाला। एसजीपीडीएच्या कार्यपद्दतीचेर गंभीर आरोप सामाजीक कार्यकर्तो सावियो डिसिल्वान केला। ह्या निविदे फाटल्यान एजंडा लिपला असो दावो तांणी केला। नुस्तें मार्केट बांदपाच्या कामात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोपूय तांणी केला। पर्रा साळगाव रस्त्यार जाल्ल्या मारबोडे प्रकरणाक लागून वाठारात गोंधळाचें वातावरण निर्माण जालें। बिगर गोंयकार दादले बायलांच्या गटात वाद जालो, उपरांत वादाचें रुपांतर मारबोडेत जालें। झगडी इतली खर जाली की एका कारीचो फुडलो हारसो फोडलो। ह्या घडणुकेक लागून थंयच्यान वचपी प्रवाशां मदीं भिरांत पातळ्ळी। गोमंतक गो सेवक महासंघान मये वाठारांतल्या हेडग्या गोरवांक आतां धरपाची मोहीम हातांत घेतल्या। 2 राती मेळून 25 हेडग्या गोरवांक धरून तांकां सिकेरीच्या गोशाळेंत दवरल्यात। गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हेडग्या गोरवांच्या प्रस्नाचेर उजवाड घाले उपरांत ही मोहीम चालीक लागल्या। जीएमसी कडेन बिरेस्तारा घडिल्ल्या अपघाता उपरांत गाडयो भाड्यान दिवपाच्या बेकायदेशीर प्रकाराचो मुद्दो परतून एकदां चर्चेत आयला। ऑल गोवा रेंट कॅब असोसिएशनान ह्या अपघातांतली गाडी रेंट कॅब म्हणून नोंद नाशिल्ल्याचो दावो केलो। बेकायदेशीर गाडयो भाड्यान दिवप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी असोसिएशनान केल्या। दक्षिण गोंयांतल्या बेताळबाटी वाठारांतल्या 85 वर्सां पिरायेच्या ज्येष्ठ नागरिकाक ताच्याच पुतान आनी सुनेन घरात खर मारपेट केली। पीडित जाणट्याच्या लंडनात रावपी चलयेन कागाळ केले उपरांत कोलवा पुलिसांनी पीडिताच्या पुता सयत सुनेचेर गुन्यांव नोंद केला। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी पुताक अटक केल्या। लामगावच्या अक्षत नायक प्रकरणात वीज खात्याचे लायनमॅन केदार मांद्रेकारा सयत घराचे धनी समीर म्हावळींकारा आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण म्हावळींगे वायरिंगाचे काम करतना विजेचो शॉक लागून अक्षत नायकाक मरण आयिल्लें। शेनवारा सकाळी व्हिएतनामच्या फुकॉक आयलंड लागसार साबार प्रवाशांक घेवन वचपी एक बोट उमथली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हातूंत 15 भारतीय प्रवाशांचो जीव गेलो। ही घडणूक घडटाच सुरक्षा पंगड घडणूक थळार पावले आनी मजत कार्य सुरू केलें।
ही घडणूक कशी घडली हे कळपाक मार्ग ना। केंद्रीय रेल्वे आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि हैदराबाद शारांत पुणे, चेन्नई आणि बंगळुरू कडेन जोडपी प्रस्तावित बुलेट ट्रेन मार्गासयत हैदराबाद हे व्हड वेगान चलपी रेल्वे केंद्र म्हणून विकसीत करपाची येवजण जाहीर केल्या। वेगान चलपी रेल्वे नेटवर्काक लागून प्रवासाचो वेळ खूप उणो जातलो अशेंय तांणी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूझीलंडात 2 दिसांची भोंवडी करून सुखरूप भारतांत पावले। 4 दशकां परस चड काळात भारतीय प्रधानमंत्री न्यूझीलंडाक केल्ली ही पहिली भेट। हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी न्यूझीलंडचो समक्ष क्रिस्टोफर लक्सन हांचे कडेन उलोवणी केल्यो। संरक्षण, पर्यटन, खेळ, आपत्ती वेवस्थापन आनी पशुपालन ह्या मळार 5 समन्वय पत्रांची अदलाबदल जाल्ल्याचें सांगलें। लोकशायेत मतभेद असतात, पूण संविधानाकडेन प्रामाणिकपण सगळ्यात म्हत्वाचें अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हणलां। गोंया हांगाच्या बिहार भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्थेत 18व्या बिहार विधानसभेच्या वांगड्यां खातीर 2 दिसांच्या कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार ते उलयले। भारतीय हवामान खात्यान आयतारा भारताच्या कांय भागांनी वादळी वाऱ्यासयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। उत्तर उदेंत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। मजगतीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आनी हिमाचल प्रदेशात पावसाचो अलर्ट जारी केला। थळाव्या लोकांनी हाची नोंद घेवची आनी दर्यावेळेर वचचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां। उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी गोरखपुरांतल्या नामनेच्या गोरखनाथ देवळांतल्या गोशाळेक भेट दिली। देवळाच्या आवारांत मुख्यमंत्र्यान गायक पोशेवन तांकां खावड घालतनाचें चित्र आमकां पळोवपाक मेळटा। पावसाचे दीस आसून लेगीत अयोध्या राम मंदिरात लोकांची गर्दी मात तितलीच आसा, जाल्यार भक्तांचो आंकडो वयल्यान वाडला अशें देवस्थान कमिटीचे वांगडी महंत दास हांणी सांगलें। थारायिल्ले प्रमाण दर्शन आनी आरती सुटसुटीतपणान चालू आसा अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। भावीक व्हड श्रद्धेन देव रामाक भेट दिवन प्रार्थना करतात।